मडगांव कोकण रेल्वे पुलिसांनी रेल्वे चोरी करपी टोळी धरल्या। केरळासावन मुंबई वचपी एके पॅसेंजराचे पैसे आणि भांगर चोरपी 3 जाणांक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धरले। पुलिसांनी 1,40,000चे भांगर जप्त केला। पळयात पुराय बातमी। आज कोकण रेल्वे पुलिसांनी 3 एक्युजांक अरेस्ट केल्यात। हे जे एक्युज आसात हे एक्युज ज्यो ट्रेनी येतात या ट्रेनीक एनी ट्रॅव्हल करप आनीक जसो पॅसेंजर न्हिदलो की ना त्यांचे जे भांगर आसा, पैसे आसा, मोबायल आसा, गोल्ड आसा हे सगळे चोरप आनीक धांव मारप। अशेंच एक इन्सिडेंट जो आसा वो केरला साकून जी बॉम्बे वचपाची जी ट्रेन आसली ह्या ट्रेनी जालो आनीक तेंचे कडच्यान जवळ जवळ 2-3 लाखाचे जे भांगर आनी पैसे जे आसात कॅश ह्या 3 चोरांनी चोरून व्हेले। जे कोकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांव पुलीस स्टेशनार जेन्ना कंप्लेन येयली तेंच्यांनी रेजिस्टर केली आनी ते इन्व्हेस्टिगेशन केले। सीसीटीव्ही कॅमेराचेर काही क्ल्यू मेळ्ळे आनी ह्या क्ल्यूवाचेर तेणी 3 जाण वास्कोच्या चोरांक धरले कडेन आसात आनी तांकां JMFC कोर्टाक व्हरोनूच 5 दिसांचो रिमांड दिला। आता कोकण रेल्वे पुलीस पळयतात की हे आनी खंयची थेफ्ट केसीक इन्वॉल्व आसा काय ना, कित्याक तांचे कडेन जे मोबायल मेळ्ळे कडेन आसात ह्या कंप्लेन केल्या लोकांची बट हे आनी खंयी तरी केसीक इन्वॉल्व आसा हे कळ्ळे कडेन आसा। 26 October, complainant Mr. Nikhil Nademal, he was traveling with his wife from Kerala to Mumbai, and while the train had reached at 4 o'clock in the morning at Margam station, some unknown accused person committed theft of his wife's handbag, which contained gold ornaments, 3 chains, and 2 sets of earphones, cordless phones, and cash of 12,000, around 1,40,000. And during the investigation, the Konkan Railway Police managed to arrest 3 persons: Mr. Shankar Madar, Mr. Aniket Sawant, and Mustaqin Sheikh. They all are from Vasco. So these 3 persons, accused persons, have been arrested, and police have managed to recover the stolen property at their instance. And a few mobile phones also, which were involved in the thefts at Konkan railway station, have been recovered. So we are trying to verify in which cases they are actually concerned with. And we have obtained 5 days police custody remand from the court, and investigation is going on. गोवा 360 खातीर कोकण रेल्वे मडगांवच्या रमेश नायक राव।